आज वर्ल्ड रेडिओ डे आणि हाचे निमतान आज पॉडकास्ट तुमचे मुखार घेऊन येवचे अशें ठरयलें. सध्या जेन्ना कंटेंटा विशयी चर्चा चल्ला, बरो कंटेंट, वायट कंटेंट, गाळयो मारता म्हणटा, हे सगळ्या गजाली जेन्ना चल्ला तेन्ना आमी जर 70 आनी 80च्या दशकान गेल्ले जाल्यार आमकां कळटलें की रेडिओ वयलो कंटेंट हो असो आसतालो जो फॅमिली बसून सगळे जाण आयकपाक शकताली. तो कंटेंट आयकून लोक हांसताले. तेन्ना फोडणी फोव आसताल्यो, वनिबायली वासरी आसताली आनी बातम्याकूय लोक रावताले की 7:30 जातली काय 7 जातली आनी बातमी येतली म्हणून. सो त्या निमतान आज आमी अशे गॅस्टांक हाडल्या जाणी रेडिओचेर आपली कंपोजिशनां सादर केल्ली आसा. संगीताच्या मळार सुमार तांची 400 कोंकणी कंपोजिशनां आसा. तांणी कोंकणींतल्यान गीत रामायणूय म्हटलां, रचलां रादर, अशें रामानंद रायकर बाब, देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. हांवें सांगलें तें सारकें काय ना. पयलीं रेडिओचेर लोक सामके उमेदीन वनिबायची वासरी आयकताले, फोडणी फो आयकताले. बरोबर. आनी तेन्ना एक म्हाका दिसता एक जोकाचो हें येताले, ते दोतोर विनोदूय आसताले. विनोद बी आसताले. ताजो एक खास कार्यक्रमूय येतालो एखादी. म्हणजे ते आमचे आमगेले हे पयलीं ते हरिमाम म्हणटा ते. हरिमाम म्हणून आमगेले ज्येश्ठ कलाकार जीवचलचे नांव म्हाका चट करून याद येना, पूण ते हरिमाम म्हणटा ते विनोदी कार्यक्रम ते करताले, रेडिओचेर करताले. लोकांक तोंडां वांकडी न करून दाखयता, लोकांक आवाजानूच आनी आवाजाचेरूच सगळें चलतालें. हांसोवप म्हटल्यार मोठे म्हणजे ते तांचे हें नाशिल्लें, दृकश्राव्य नाशिल्लें, फक्त आयकप ऑडियो. आनी ऑडियोचेर ते जे पैकी ते क्रिएट करताले, विनोद क्रिएट करताले, ताजेर लोक हांसताले आनी तो लोकांक आवडटालो. लोक वनिबायची वासरी, वनिबायली वासरी आसताली आनी फोडणी फोव, हें म्हाका आतां याद जाता. फोडणी फोव बातमेक रावताले. सो तो काळ हरिमाम यादी आसा तुमच्यो त्या काळांतल्यो रेडिओचेर गेल्ले कडेन? तुमी मुंबय वताले काय गोंयान वताले रेडिओ? ना त्या वेळा गोंयाक आमचो सुरवात आमची गोंयाक जाली न्ही. पणजी रेडिओ स्टेशन आशिल्लें पळय, थंय आमचे कार्यक्रम जाताले. पूण हांव जवळ 70च्या दशकाक हांव रेडिओचेर पावलो. तुमी म्युजीक कंपोज करताले ते? एक्चुअली हांव म्युजीक कंपोजर आनी हांव म्युजीक कंपोज करून दुसऱ्याच्या आवाजान ती गितां सादर करतालो तेन्ना. आनी आतांय बी तेंच करता. आतांय हांव म्युजीक कंपोज करता आनी वेगवेगळे कार्यक्रम हांवें सादर केल्यात. 400 पदांक म्युजीक दिवन जवळ हांवें जवळ 35 ते 36 कार्यक्रम तयार केले कोंकणींतल्यान. स्टेजीचेर वचून? स्टेजीचेर, सगळे स्टेजीचेर वचून कार्यक्रम केल्यात. पूण मुळात सांगपाचें म्हणजे कितें की हांव मुंबय गेलो SSC जाले नंतर. आपले म्हणजे तुमी ओरिजिनल गोंयचे खंयचे? हांव ओरिजिनल मडगांवचो. मडगांव आमचे घराणे आनी आमचे घराणे म्हणजे ते संगीताचे घराणे. म्हजो बापूय उत्सवी रंगभुमीचेर स्त्रीपात्र गायक कलाकार म्हण आशिल्ले. म्हजी आई स्त्रीपात्र गायक म्हणजे तांकां बायलां आवाजान ना आवाज तोच, ताजो बायकीचो आवाज आशिल्लो, पूण स्त्रीपात्र करताले. त्याच वेळा बायलांक परमिशन नाशिल्ली न्ही. पोर्तुगीज टायमार म्हणजे ते उत्सवी रंगभुमीचेर ते काम करताले, बायल पात्रां. आनी तातूंत ते गायक कलाकार. दुसरे म्हणजे म्हजी आई पळय आशिल्ली ती खेडेगांवची, कुडतरे मागजन म्हणटा त्या गांवची. आनी त्या गांवचे वातावरणांत ती वाडिल्ली कारणान थंयची जे फोकलोर आसा, फोक संगीत जे पळय लोक जे आमचे गावडे समाज जे पळय गायताली, ती सगळी गितां तिका पाठ आशिल्ली. आनी ती घरांत ती गाताली आमच्या घरांत म्हजे भुरगेपणाक. आनी तातूंतल्यान म्हजो संगिताचो कान तयार जालो. आनी उपरांत मागीर म्हजी एक इच्छा आशिल्ली की हांव संगितांत कितें तरी करतलो. संगितांत थंय भाशेचो प्रश्न आशिल्लो, मराठी करियर संगीतान करतलो अशी म्हजी एक इच्छा आशिल्ली. पण त्या वेळा अशी मनीस धाडस करताले की आपूण करियरूय संगीतान करूं शकता म्हणून? धाडस करची पडटा न्ही.
खंयच्याय कामाक तूं जर फुडें वतलो जाल्यार धाडस करचें पडटा. आनी तें धाडस हांवें केलें. म्हणजे SCC जाले नंतर हांवें विचार केलो की गोंयाक रावून संगिताक पोशक वातावरण ना, म्हणून म्हाका मुंबय वचचेशें दिलें. आतां मुंबय वतलो जर जायत जाल्यार शिक्षणा बरोबरच संगीत शिकप हें ध्येय हांवें धरलें. दोनूय धरलें. आनी म्हाका मुळांत म्हाका चित्रकलेची आवड आशिल्ली. हांव चित्र बरी काडटालो शाळेक आसतना, इश्कोलाक आसतना. म्हजें मुळावी शिक्षण जालां महिला विद्यालयांत, महिला नूतन विद्यालय. आनी ताजे उपरांत हांव पॉप्युलर हायस्कुलाक गेलो. कॉमान पॉप्युलर हायस्कुलाक 5वी पासून SCC पर्यंत थंय केलें हांवें. आनी विचार असो केलो की हांगा रावून कांय जावचें ना. मुंबय वतलो जाल्यार शिक्षणा बरोबरच हांवें म्हजें जें कितें साध्य आसा, म्हज्या मनाक कितें करपाचें आसा तें करतलो अशें म्हणून. आनी मुंबय वचून मागीर हांव JJ स्कूल ऑफ आर्टाक जॉयन जालो. थंय हांवें एप्लायड आर्ट हातूंत शाखेक हांवें प्रवेश घेतलो आनी म्हाका मेळ्ळो तो. उपरांत मागीर हांवें म्हाका गुरू सोदपाचो प्रयत्न केलो. हांवें संगितांतलो गुरू. म्हणटकीर हांव ज्या वेळार शिक्षक घेतालो गोंयांत वचचे पयलीं हांव आमचो गोंय शाहीर उल्हास भोंय हाज्या ग्रुपाक आशिल्लो. तुमी थंय वादक कलाकार म्हणून 1965 पासून. त्या वेळार म्हजें सादारण वय 17-18 वर्सांचें आसतलें. 16-17 इतलें आसतलें. आनी उल्हास भोंया बरोबर हांव कार्यक्रम करतालो. उपरांत हांव मुंबय येतगीर उल्हासाली एक चान्न्याच्या राती म्हणून रिकॉर्ड ताजी HMV केली. उदय बाबान बरयल्ली आनी मागीर ताणें म्हणजे मनोहर बाबाली गितां ताणें घेतिल्ली. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो आनी एक सायडीन चान्न्याच्या राती, अशें 2 ताणें हें केल्लें. म्हणटकीर त्या निमित्तान तो मुंबय आयलो. मुंबय येवन म्हाका कॉलेजीक मेळ्ळो म्हज्या. आनी अशें आपणें चिंतलां आनी आपूण रिकॉर्डिंग करता अशें म्हणून बरी गजाल आसा म्हणून तूं यो म्हणपा लागलो रिकॉर्डिंगाक. हांव गेलो रिकॉर्डिंगाक. हांवें बी मातसो सहभाग दिलो म्हज्या वादनाक ताच्या रिकॉर्डिंगा वेळार. तें खंयचें पद आशिल्लें? हें चान्न्याच्या राती आनी गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनी. तातूंतय आसा तुमचें? तुमी प्ले केला कितें म्युजीक प्ले केला? त्या वेळार हार्मोनियम. आनी त्या वेळार कितें जालें की म्हजे गुरू म्हणजे त्या वेळार म्हजे गुरू जावन आशिल्ले ते म्हजे गुरू अरुण पौडवाल. हे म्हणजे अनुराधा पौडवालाचे यजमान घरकार. हे त्या वेळार मुंबय उत्कृश्ट एकॉर्डियन वादक आनी संगीत दिग्दर्शक अशें म्हणून फामाद आशिल्ले. ते तांणी ह्या चान्न्याच्या राती रिकॉर्डिंग एकॉर्डियन वाजयलें. तांणी वाजयलें? ताणें वाजयलें. अरुण पौडवालान चान्न्याच्या राती एकॉर्डियन वाजयलें. रिकॉर्डिंग दोनी पदां ताणें वाजयलें. आनी त्या वेळार हांव त्या वेळार भुरगो 17-18 वर्साचो. म्हणजे तो म्हज्या म्हऱ्याक आयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की तुजें म्हणपा लागलो वादन जें पळय आसा पेटयेचेर हें इतलें सुंदर आसा म्हणपा लागलो. अशें फिंगरींग अशें बोटाची ठेवण आपल्याक खंयच अशी सांपडना. तुजी फिंगरींग ऑन द हार्मोनियम इज व्हेरी नायस अशें म्हणून सांगपा लागलो. मागीर ताणें म्हाका विचारलें तूं खंय शिकला? तर हांवें ताका सांगलें हांवें मुळावें शिक्षण म्हणलें आमच्या स्वरमंचाक मडगांवां घेतलां. जोशी बुवा म्हणटा तेंचे कडेन हांव हार्मोनियम शिकलां अशें म्हणून सांगलें. प्लस म्हणलें म्हाका घरचो बॅकग्रावंड आशिल्लो. बापूय म्हजो गातालो, तंबोरो घेवन गातालो. तें संगिताचें ज्ञान आशिल्लें. आवय म्हजी गाताली. तिजे कडच्यान म्हाका स्वर मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान म्हणलें म्हजी वादन कौशल्य हांवें उबी केलें. म्हणजे तातूंत हांवें प्राविण्य थोडें मेळयलें. तर म्हणपा लागलो तुका फुडें शिकपाचें आसा. आनी म्हाका एक गजाल सांगनशी दिसता मुद्दाम. म्हज्या जिवितांत ज्यो बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज किंवा संदी मेळ्ळ्यो ते म्हज्या आवय बापायच्या आशिर्वादान म्हाका मेळ्ळ्यो. आनी म्हज्या कुलदेवी कामाक्षेच्या आशिर्वादान म्हाका ह्यो सगळ्यो मेळ्ळ्यो अशें हांव मानतां. कारण कित्याक म्हाका बऱ्यो संदी मेळ्ळ्यो, आपूण जावन संदी मेळ्ळ्यो. आनी फुडल्यान येवन तांणी सांगलें. हय. आनी त्या वेळार म्हाका
म्हज्या गुरुजीन म्हाका सांगलें तूं आपल्या कडेन यो, आपूण तुका शिकयता. तुमी थंय वचून मागीर शिकताले? हांव मुंबयच आशिल्लो न्ही. एकॉर्डियन खूब जाणांक खबर ना. एकॉर्डियन हांव भात्याची पेटी हांव पेटी वाजयतालो, मुळावे म्हजे पेटी. पूण थंय वतकीर तो आपल्या कडेन तूं यो, आपूण अमके कडेन रावता म्हणून थंय गिरगांवाक ते रावताले. गिरगांवाक थंय ते रावताले. म्हणजे तेन्ना ते बॅचलर आशिल्ले, लग्न बी जावन आशिल्लें तेन्ना ते आनी बँकेक काम करताले, बँक एम्प्लॉई. आनी आपल्या कडेन यो म्हणपाक लागलो. मागीर ताणें म्हाका घरा कडेन व्हेलो, हें केलो आनी हांव ताजे कडेन म्हजें शिक्षण पूर्ण जाय पर्यंत हांवें शिकलो. म्हणजे थंय म्हाका ताणें एकॉर्डियनाचें शिक्षण दिलें. एकॉर्डियन वाजोवप आनी पेटी वाजोवप ही वेगळी पद्दत आसा. हय, ते मातशें अशें वयर धरून ना, वयर धरून अशें न्ही. पेटीक आमी स्वरान स्वर दितात, गाता आसतना स्वरान स्वर दितात. आनी एकॉर्डियनाचेर कितें आसा, कॉर्ड सिस्टम म्हणून आसता. म्हणजे पिक्चरांक बी तुमी आयकलां आसतलें, ते कॉर्ड सिस्टम तुवें शिकून घेवपा जाय. म्हणजे ज्या वेळार फिलर्स आसतात, फिलींग दिवपा जाय, ते खंयचो कॉर्ड तुवें दिवपा जाय तें शिकून घेवपा जाय. तुमी गोंयचे फर्स्ट एकॉर्डियन प्लेयर जाले? हय, हांव गोंयचो फर्स्ट एकॉर्डियन प्लेयर 1967 पासून हांव सुरवात केली. तुमी गोंयांत आयले? हांव गोंयांत आयलो. गोंयांत येतकीर मागीर हांवें चौगुले कॉलेजीक हांवें प्रवेश घेतलो. थंय इंटर पर्यंत हांवें शिक्षण केलें. परत हांवें इंटर इतल्यान म्हाका नोकरी मेळ्ळी इन्फॉर्मेशन एंड टुरिजम डिपार्टमेंट त्या वेळेचो. त्या वेळार इन्फॉर्मेशन टुरिजम एक डिपार्टमेंट आशिल्लो. त्या वेळार इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान पब्लिकेशन डिपार्टमेंट आशिल्लो. म्हणजे गोवोरमेंटाची जितल्यो पयशे हें आसात, ब्रांचीस आसात, म्हणजे ते खातीं आसात, जावं हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंट, जी पळय खातीं आसात, त्या खात्याच्यो वेगळ्यो स्किमी त्याच वेळार आतां पयलीं आतां भशेन कंप्युटर आनी हें बी तशें कांय नाशिल्लें न्ही. म्हणजे प्रिंट मिडिया आशिल्लो त्या वेळार. पुस्तकां छापप आनी त्यो स्किमी पुस्तकां छापून सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट करप गोंयभर. सगळी ब्रांचींनी म्हण किंवा कोणाक लोकांनी वाचून त्यो स्किमी घेवपाच्यो अशें त्याच वेळार त्या पुस्तकाचेर कांय चित्र जाय पडटालीं, कांय इलस्ट्रेशन्स जाय पडटालीं. ती त्या कामा खातीर तांकां एक तुमी इलस्ट्रेटींग करताले? तेच म्हणटा. म्हणजे हांव विज्युअल आर्टिस्ट म्हणून थंय लागलो, म्हणजे कलाकार म्हणून, म्हणजे आर्टिस्ट म्हणून, म्हणजे ड्रॉईंग आर्टिस्ट म्हणून लागलो असो. आनी थंय आसतना तेन्नाच सुरवातीक कला अकादमी तेन्ना स्थापन जाल्ली. आनी कला अकादमी मार्फत खेडेकर आमचे संचालक आशिल्ले, मेंबर सेक्रेटरी, तांणी वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक सुरवात केली. विनायक खेडेकर पद्मश्री आतां मेळ्ळ्या पळय, ते आमचे मेंबर सेक्रेटरी. मागीर ते म्हजे मेंबर आमचे बॉस जाले म्हणया. पूण हांव इन्फॉर्मेशनाक आसतना ताणें थंय वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक सुरवात केले. आनी तांकां साथ दिली ती आमचे म्युजीक डिपार्टमेंटाचे पंडीत रत्नकांत रामनाथकर बुवा आनी आमची जी फॅकल्टी आशिल्ली, फॅकल्टी ऑफ म्युजीक, ती ते सांबाळटाले. जे तांकां हें करून तांच्या मार्गदर्शना खातीर वेगळे वेगळे खूब कार्यक्रम केल्यात आमी. स्वरगंधा म्हण, मागीर गोंय गायता, अशे तांणी कार्यक्रम सुरवात केले. आनी त्या वेळार गोंयाक व्हडलेशे कलाकार नाशिल्ले. तुमी रेडिओचे बद्दल यादी जाले जाल्यार तुमी रेडिओचेर कंपोजिशनां करपाक वताले तेन्ना? हय, न्ही, हांव रेडिओचेर ताणें कितें आशिल्लें त्या वेळार फूल ते फूल म्हणून एक ताणें म्हाका एक मुद्दाम सांगन दिसता की आमी गोंयकार, आमची भाशा कोंकणी, आमची संस्कृती कोंकणी, पूण आमी आमच्या भाशे कडेन किंवा आमच्या संस्कृती कडेन दुर्लक्ष दितात. आमी आमच्या भाशेक किंवा संस्कृतीक सेकंडरी मानतात. पूण म्हाका एक अजाप दिसता, हांव ज्या वेळार वतालो हाजे रेडिओचेर, त्या वेळार व्यंकटेश गोडखिंडी म्हणून एक नॉन गोवन थंय म्युजीक कंपोजर डायरेक्टर म्हणून आशिल्लो रेडिओचेर, पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर. ताणें कोंकणीक
संगिता खातीर पोशक अशें वातावरण निर्माण जावचें म्हणून ताणें फुलतें फूल म्हणून एक स्कीम केली. हां. आनी त्या फुलतें फूल स्किमीक ताणें कितें केलें, गोंयचे लेखक म्हणजे कवी, गोंयचे गायक कलाकार, गोंयचे वादक कलाकार हांकां घेवन ताणें कितें केलें की म्हयन्याक एक गीत ताणें हें करप, कंपोज करप. आतां संगीतकारान एक गीत कंपोज करप, थंय तांचें रिकॉर्डिंग करप गायकाक घेवन आनी तें म्हयन्याच्या निमण्या आयताराक तें प्रसारीत करप, अशी ताणें एक स्कीम केली. आनी तातूंतल्यान आमी तयार जाले. त्या मुशींतल्यान जी पळय ती ताणें पळय स्कीम केली त्या मुशींतल्यान आमी तयार जाले. ताणें प्रत्येक जे पळय आमचे सारके संगीतकार आसात किंवा वादक कलाकार आसात तांकां आपोवन थंय गाणी कंपोज करप, ती रिकॉर्ड करप, अशें करून गोंयांत कितलेशेच कोंकणी कलाकार तयार जाले. तुमी कोंकणीनूच कित्याक कंपोजिशन दिली? तूं मराठी तेन्ना हांगा चलताली बी? हय, आतां कोंकणी करपाचें कारण कित्याक हांव गोंयकार, म्हजी भाशा कोंकणी, म्हजी संस्कृती कोंकणी आनी ह्या गोश्टीचो आमी अभिमान दवरपाक जाय गोंयकार म्हणून. म्हजी भास जर हांव वयर काडना जाल्यार खंयची भास वयर काडटलो? आनी हें करपा फाटल्यान म्हजो हेतू एक आशिल्लो की मुंबय हांव शिकता आसतना मुंबय रेडिओचेर हांव म्हज्या गुरू बरोबर केन्नाय वतालो. म्हजे गुरू रेडिओचेरय बी वाजयताले, हार्मोनियम वाजयताले, एकॉर्डियन वाजयताले, तांचे बरोबर हांव वतालो. त्या वेळार आमचे गोंयकार थंय हरदत्त खांडेपारकार, अर्चना खांडेपारकार, श्यामा चित्तल, पंडीत जितेंद्र अभिशेकी, मागीर आमगेलो मोहनदास सुखटणकार, अना मामरो, अशे ह्या लोकांनी थंय रेडिओचेर एक नवें साम्राज्य कोंकणीचें प्रस्थापीत केलें. मुंबय आनी म्हणजे नाटकाचेंय बी आनी संगिताचेंय बी कोंकणी. आनी पंडीत अभिशेकी आनी तेजे वेळार आमचो मनोहर माशेलकार म्हणून माशेलांतलो एक बरो कलाकार, तो थंय म्युझीक डायरेक्टर म्हणून आशिल्लो मुंबय दूरदर्शनाचेर. ते मनोहर माशेलकार आनी आमच्या पंडीत अभिशेकी बुवांनी कितलींशीं शेकड्यांनी पदां संगीतबद्ध करून ताजें प्रसारण सबंद भारतभर केलें कोंकणी. आनी ताका लागून कोंकणी भास हें सगळ्या लोकांक कळ्ळें. कोंकणी भास कशी आसा, कोंकणी संगीत कशें गोंयांत आयकपाक येताली, सगळे येताली तेन्ना. मुंबय येताले, मुंबयकार कोंकणी आयकताले पदां बी? हय तर. आनी ते आवडीन आयकताले. मराठी उलोवपी लोकूय बी हय आयकताले आनी एप्रिसिएट करताले. आनी त्या वेळार अशें जातालें की कांय मराठी लोक आमच्या कोंकणी भाशेक अशे हिणसायताले. कळ्ळें न्ही? हें कोंकणी भाशा म्हणजे कितें, पाववाल्याची भाशा आनी ताका अर्थ ना, अशे उद्गार तेन्ना म्हजे कानार पडटाले. तेन्ना भुरगेपणाक ते म्हजे मनाचेर परिणाम जालो की ना, हें उलयता तें बरोबर न्ही. तर हांवें मागीर निश्चय केलो की गोंयाक वतगीर म्हजें शिक्षण पूर्ण जातकीर गोंयाक वचून हांव कोंकणी संगिता खातीरच हांव वावर करतलो आनी कोंकणी संगीत वयर काडटलो, म्हज्यान जाता तशें, हो हांवें निश्चय करून हांव गोंयाक. पयलें कंपोजिशन खंयचें आशिल्लें तुमचें? म्हजें पयलें कंपोजिशन, सुरवातीचें कंपोजिशन म्हणजे तें हांव उल्हास भुंया बरोबर हें करतालो, कंपोज करतालो. तांच्या पंगडान आशिल्लें? तांच्या पंगडात आशिल्लो. याद आसा पद बी खंयचें? ती सगळी तागेली हांव बाबा न्हवरो, मागीर चान्न्याच्या राती, कळ्ळें न्ही, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारान. तातूंत तुमी प्ले करताले हार्मोनियम, ताजे बरोबर साथी म्हणून आशिल्लो. संगीत खंयचें हाका सगळ्यान पयलें दिलें तुमी? कितें? म्हजें संगीत म्हणटा तें की 1974-75 सालांत ज्या वेळार हांव कला अकादमीक जॉयन जालो त्या वेळार मनोहरबाब सरदेसाय, गोंयचे महाकवी ते कोंकणीचे, तांणी ओपिनियन पोला वेळार रामगिता बसयल्ली, म्हणजे गीत रामायण टायप. आमचे पळय मराठीन गीत रामायण आसा तशें रामगिता बसयल्ली, बरयल्ली, रचना केल्ली ताजी. आनी त्या रचनेचेर पयलीं उल्हास भुंया तें गातालो.
रामगीतेचे कार्यक्रम तांणी केल्यात. त्या काळाक हांव मुंबय आशिल्लो म्हणून ताजे बरोबर नाशिल्लो, पूण ताणें केल्यात गोंयांत कार्यक्रम, खुबशे कार्यक्रम केले. आनी ताजे नंतर हांव नकळो कितें जालें तें म्हाका कांयच खबर ना. तेन्ना हांव स्टुडंट चौगुले कॉलेजीचो. तेदो मनोहर बाबान आनी चौगुले कॉलेजीक हांव कार्यक्रमाक बी हार्मोनियम वाजयतालो, एकॉर्डियन वाजयतालो, तें ताणें आयकलें. आनी बरी चाली बी लायतालो तेंय बी ताणें आयकलें. ते ताणें म्हाका सांगलें की ताणें ओरिजिनल आपल्या हातान बरयल्ली रामगीता आपले हस्ताक्षरान बरयल्ली कॉपी म्हजे कडेन दिली. आनी तुका म्हणपा लागलो संगिताक खूब बरी जाण आसा, तेदो ही रामगीता तूं बसय म्हणपा लागलो. ती तुमी बसयली? ती हांवें ती बसयली. आनी ताजे जवळ जवळ आमी 50 सुमार कार्यक्रम केले. सबंद गोंयाक केले, मेंगलोर केले. आतां हालीं सुद्दां सांगता म्हणटकीर सांगता तो भाग जातकीर मागीर हांव कला अकादमीक जॉयन जालो न्ही. कला अकादमीच्या त्या वावराक मुखार सरलो. सायमल्टेनियसली हेय कार्यक्रम करतालो, रामगीता. आनी पद म्हणटाले कोण तेन्ना? तेच वेळार आमी कॉलेजीचीच भुरगीं घेताले, स्टुडंट्स म्हणजे अशी बरी बरी गाताली पळय ती येताली. आतां म्हाका थोड्यांची नांवां याद ना, पूण ते तुमकां बरीच नांवां याद आसा? हय याद आसा. पूण कितें आसा खूब भुरगीं न्ही ती. हय भुरग्यांची याद, पूण बाकीची. आनी त्या वेळार अजापाची गजाल म्हळ्यार आमी रामगीता सादर करता आसतना मनोहर बाब स्वता निवेदन करताले. स्वता निवेदन ते करताले. आनी एक स्पेशलिटी आमी दवरिल्ली, कित्याक आमकां कॉलेजींतलीं भुरगीं खूब मेळटालीं न्ही, चलयो चले सगळे मेळटाले. तर आमी फाटल्यान प्रत्येक प्रसंगाचेर फाटल्यान धवे पड्ड्याचेर शॅडो प्ले करून दाखयताले. कळ्ळें न्ही? आतां जशें आमी तो सीन शॅडो प्ले करून आमी एलईडीचेर आतां पळय सद्या दाखयतात ते पद्दतीन आमी शॅडो प्लेचेर दाखयतात. एक्चुअल फाटल्यान ते फाटल्यान. आनी ते खूब लोक एप्रिशिएट करताले की तुमी जे पद म्हणटा, जो तुमी ताजो प्रसंग आतां राम वनवासाक वता, तो वनात तसो भेस करप, तसो ड्रेस भेस करप आनी ताजो शॅडो प्ले ताका दाखोवप. कळ्ळें न्ही? फाल्यां राम अभिशेक जाता, तो प्रसंग दाखोवपाचो, अभिशेक राज्याभिशेक जाता तो दाखोवपाचो आसा जाल्यार तसो ताका भेस करप आनी फाटल्यान शॅडो प्ले दाखोवप. अशे पद्दतीन आमी ते सादर करता. दोनी ऑडियो विज्युअली जाले तुमचे. आनी भुरगीं बी खूब मेळटालीं न्ही, जवळ जवळ 35 ते 40 लोक इनवॉल्व आसताले भितर. आनी गांवागांवांत भोंवताले तुमी? सगळे वताले. आतां जे तुमी गीत रामायण म्हणटा, रामगीत म्हणटा पळय, ते आतां तुमी परत कंपोज केला? मागीर हांवें ते 35 वर्सां फाटीं मागीर हांवें कितें केलें, कला अकादमीक हांव जॉयन जालो. म्हाका कला अकादमीक तिडे व्हेलो ताईन सांगलें तूं कला अकादमीकान म्हाका इन्फॉर्मेशन दिलें, थंय ट्रान्सफर केलो. कला अकादमीक ट्रान्सफर केलो आनी थंय हांव प्रोग्राम ऑफिसर म्हणून आशिल्लो. त्याच वेळार मागीर हांवें थोडो तेंप कला अकादमीक काम करतकीर VRS घेतलो आनी म्हजो स्वताचो वेवसाय सुरू केलो. वास्को म्हजो ज्वेलरी शॉप हांवें उबी केलें आनी थंय स्थिरावलो. थंय रावलो, म्हणजे म्हजे फॅमिलीक घेवन हांव थंय रावलो. आनीक ताजे उपरांत हांवें 35 वर्सां फाटीं वास्को आसतना आमचे MS कॉलेजीचे प्रिंसिपल त्या वेळचे माधवबाब कामत, गोविंद खरंगटे, मागीर आमचे डॉक्टर विनायक मयेकर, हे जे पळय, मागीर आमचो नरेंद्र कामत, हे जे पळय कोंकणीवादी आशिल्ले, तांच्या आदारान हांवें थंय एक कलावृंद म्हणून संस्था स्थापन केली. आनी त्या संस्थे मार्फत हांवें वास्कोत पयली रामगीता सादर केली, परत रिपीट केली 35 वर्सां फाटीं. आनी ताजे नंतर म्हजो प्रवास सुरूच जालो म्हणटो मागीर फुडें हांवें खुबशे कार्यक्रम केले. आतां बदलत्या काळान तुमी कशें पळयता संगीत गोंयचें आनी खास करून कोंकणी संगीत? कोंकणी संगिताक एक वेगळो अर्थ आसा. कोंकणी संगिताक वेगळो अर्थ आसा, वेगळे वळण आसा आनी आमची खासियत आसा, आमचें एक खाशेलपण आसा कोंकणी संगिताक. ताजेर आमी गोंयकारांनी चडशें लक्ष दिवना अशें म्हजें मत. म्हाका दिसता की आमी कितें करतात
की मुखार जें पळय कितें दिसता ताजे ते घेवन ते मुखार वतात. म्हणजे आमचे कलाकार जे पळय गोंयचे कलाकार आसात, हांव मुद्दाम कलाकार अशें म्हणटा, ते कलाकारांनी ही संस्कृती किंवा ही आमची भास किंवा आमचें संगीत जें आसा तें जितें दवरपाक जाय. पूण तेच लोक आज कितें करतात की हिंदी, मराठी, इंग्लीश, बाकीची सगळी भाशांनी कार्यक्रम करतात आनी थंय आपली एनर्जी थंय वेस्ट करतात. ती एनर्जी तांणी कोंकणी संगिता खातीर दिली जर जाय जाल्यार कोंकणी संगिताक वेगळे एक भव्य अशें आमकां एक वातावरण निर्माण करूं येता आमी, किंवा ताजे वैभव आमी वाडोवपाक शकतात. आनी हें हांव म्हज्या कारकिर्दी वयल्यान सांगता, कित्याक हांवें जवळ जवळ आज पर्यंत 35 कार्यक्रम बसयले, 35 ते 36 कार्यक्रम स्वतंत्र बसयल्या. आनी ताजे प्रयोग म्हाका हांवें काठमांडूक केले, इंटरनॅशनल लेवलाचेर हांवें सादर केलो. ताजे नंतर 2018 हांवें सिंगापुराक सादर केलो, म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर. थंय लोकांनी इतलो म्हाका माथ्यार घेतलो की इतली सुंदर कोंकणी संगीत आसा आमकां खबरच नाशिल्लें. कोंकणी संगीताक वाव आसा आसा पूण आमी प्रयत्न करूं जाय, गोंयकारांनी, गोंयच्या कलाकारांनी प्रयत्न करूं जाय, तरणाट्यांनी पयली. आनी म्हाका सांगपाचें म्हणजे तुमकां हांवें आतांच पयलीं सांगलें, म्हाका संदी खूब मेळ्ळ्यो. आनी हांव नकळो म्हजी देवीची कृपा, म्हज्या आवय बापायची आशिर्वाद म्हणून म्हाका ह्यो संदी मेळतच गेल्यो. म्हाका पयलो काठमांडूक धाडपी म्हणटा तो आमचो मडगांवचो सद्याचो आमदार आनी त्या वेळचे CM दिगंबर बाब कामत हांणी मुद्दम म्हाका काठमांडूक त्या वेळार टुरिजम डिपार्टमेंटा तर्फे कल्चरल एंड फूड फेस्टिवल हें केल्लो. हालींच जालें तें आतां? ना 2000 साला. हय 2000 सालाक. तेन्ना ते CM नाशिल्ले? ते CM नाशिल्ले, पूण ते हातूंक आशिल्ले न्ही, मिनिस्ट्रीक आशिल्ले, सरकारान आशिल्ले. आनी ते कल्चरल मिनिस्टर कितें तरी आशिल्ले त्या वेळार अशें. तेन्ना तुमी काठमांडू वचून म्हणटकीर ताणें म्हाका सांगलें की असो कार्यक्रम आसा, तुजो अर्द वराचो कार्यक्रम बसय. आनी ताणें म्हज्या ग्रुपाक काठमांडूक धाडलो. आनी थंय हांवें कोंकणी गोंय म्हजें गायता म्हणून हांवें कार्यक्रम सादर केलो. आनी इतलो तो लोकांक आवडलो आनी तांणी म्हाका माथ्यार घेतलो. काठमांडू सरकारान म्हाका एवॉर्ड दिलो त्या वेळार. ताजे उपरांत मागीर हांवें म्हजी कारकीर्द चालूच दवरली, म्हणटा हे कार्यक्रम करतालो, गोंयाक करतालो. मागीर हांवें ताणें म्हाका दुसरी संदी दिली म्हाका 2006 की दिल्ली, राजस्थान, मागीर आमगेलो गुजरात, हिमाचल प्रदेश ह्या गांवांनी, राजस्थान आमचे उदयपूर ह्या जाग्यांनी कोंकणी कार्यक्रम करपाची म्हाका संद दिली. हांवें म्हजो ट्रूप घेवन सगळ्याक कार्यक्रम सादर केले. थंय तांकां लोकांक आवडले. पळय गो, पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तूं चड चिंतू नाका, राव. हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी, आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता. आतां तुमी रेडिओचे टायमारूय पळयल्लें आसा आनी आतांचो इराय पळयल्लो आसा, मोबायलाचेर युट्यूबार तुमी जाय तशें पळोवपाक मेळटा. आतां बरें काय तेन्ना बरें आशिल्लें? कितें ना संगीताच्या बाबतींत? संगीताचें आतां कितें आसा, आतां आमकां इजी मेळटा सगळें रेडीमेड मेळटा न्ही. बाबा हातूंतल्यान थोडे घेतले, तातूंतल्यान थोडे घेतले, तातूंतल्यान थोडे आनी खंयच्यान थोडे घेतले, अशें आमी करतात आतां सद्याक. पूण त्या वेळार कितें आशिल्लें, त्या वेळार इम्पॉर्टंट आशिल्ली क्रिएटिविटी, ओरिजिनल म्हजें कितें आसा तें हांव दाखोवपाक शकतालो. आतां इन्फ्लुएन्स जाता मातशें. आतां इन्फ्लुएन्स जाता न्ही. आतां म्हणजे हातूंतले थोडे घेतले, हातूंतले थोडे म्युजीक घेतले, तातूंतली म्युजीक घेतले, आनी तातूंत भितर जाता कितें की आमची ओरिजिनॅलिटी पळय आसा संगिताची ती नश्ट जाता.
मनशाची क्रिएटिविटी नसता मनशाची क्रिएटिविटी नसता आनी तो मनीस आळशी जाता. आतां हांव इतलीं वर्सां हातूंत एक्टीव उरपा कारण कितें, म्हजी तकली चलता संगितांत. म्हाका क्रिएटिविटी आवडटा आनी हांव प्रत्येक गोश्टीक नवी नवी गोश्टी क्रिएट करता. आनी चड करून हांव फोक म्युजिकाचेर हें करता. आमच्या गोंयच्या फोक म्युजिकाचो वापर चड म्हज्या संगितान करता आनी ताका लागून चडशा लोकांक तें संगीत आवडटा. लास्ट 1-2 गजाली, रॅप, हिप हॉप आतां आयिल्लें आसा आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसा पळय, ताजेर तुमचें रिएक्शन कितें? तें करणय कित्याक लागून जाणा, आमची ओरिजिनॅलिटी ज्या वेळार आमी लोकांक दाखयली. म्हजो एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता. आमी इंटरनॅशनलाचेर दाखयले, नॅशनल लेवलाचेर गोंयांकय दाखयले. आनीक हें करता आसतना हांवें म्हजी ओरिजिनॅलिटी म्हजी जी आसा गोंयची संगिताची ती दवरली आनी ती दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. आनी ताका लागून म्हाका दिसता हांव प्रसिद्धीच्या फाटल्यान केन्नाय वचूं ना आनी म्हाका आवडय बी ना ती म्हणजे प्रसिद्धीच्या फाटल्यान. पूण म्हजें संगीत आयकून देवाची कृपा आसत, आवय बापायचो आशिर्वाद आसत आनी लोकांचे आशिर्वाद आसत, रसिकांचे आशिर्वाद आसत, जाल्यार म्हाका इंटरनॅशनल लेवलाचेर 2 पुरस्कार मेळ्ळे. नॅशनल लेवलाचेर जवळ जवळ 13-14 पुरस्कार म्हाका दिल्ली धरून सगळे राज्याचे, मुंबय, महाराष्ट्रा, मंगळूर, कर्नाटका, मागीर राजस्थान, हे कोंकणी अकादेमीचोय मेळ्ळो तुमकां? मेळ मागीर सांगता तुमकां. हे सगळे पुरस्कार मेळ्ळे, कळ्ळें न्ही. आनीक गोंयचेय बी मेळ्ळे. तातूंत भितर म्हाका सगळ्यांत श्रेश्ठ मेळ्ळो म्हणटा तो गोंय सरकाराचो सांस्कृतीक पुरस्कार. आनी 2 वर्सां फाटीं म्हणजे 24 वर्सां फाटीं म्हाका एक इंटरनॅशनल लेवलाचो पुरस्कार, मिमला पै जीवन सिद्धी पुरस्कार, विश्व कोंकणी केंद्र हांगा आमचे मंगळूर, ताका इंटरनॅशनल लेवलाचो हें आसा, लेवल आसा, रिकॉग्निशन आसा. तो विमला पै जीवन सिद्धी पुरस्कार म्हाका 2023 वर्सां म्हाका मेळ्ळो. म्हणजे म्हजें रिकमेंडेशन जालें, ताणीच केलें आनी म्हाका पुरस्कार दिलो. तो जालो. ताजे नंतर म्हाका आनी खुबशे अशे बारीक मोठे सगळे गोंयच्या संस्थांनी पुरस्कार दिले. पूर्व म्हाका मेळ्ळो तो आमचो मंजुनाथ कामत स्मृती पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो म्हज्या संगिता खातीर, पूर्व मेळ्ळा. आनी पयरूच म्हाका कोंकणी अकादमीचो कोंकणी भाशा कला सेवा जीवन सिद्धी पुरस्कार पयरूच म्हाका मेल कडेन. म्हणजे पॉप्युलरिटी बरी आसा. आमी जेन्ना बातमी घातली ती हांवें सकयल कॉमेंट्सांनी पळयलें, म्हाका दिसता कितलेशाच, म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोकांनी तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हटलेले, ते तुमकां पर्सनल वळखता. हय, वळखता. आनी हांवें तशें म्हजें रेप्युटेशन संगितांत भितर सामकी नितळ आनी निर्मळ दवरलां. फक्त म्हजी सेवा हांव म्हज्या माय भाशे खातीर करतां, म्हज्या भाशे खातीर करता आनी म्हज्या संगिता खातीर करता, गोंयच्या संगिता खातीर करता. ही मनोभावना दवरून हांव काम करीत आसां आनी हाजे फुडें करतलो. जो पर्यंत जाता तो पर्यंत हांव कोंकणी भाशेची, कोंकणी संगिताची हांव सेवा करतलो. हें म्हाका सगळ्यांक रसिकांक आनी पळोवप्याक सांगनशें दिसता. आनी कितें सांगपाचें जर सांगा, आमचे वटेन विचारप सोंपलें. आनी कितें म्हणपाचें आसा? आनी कांय ना. आतां म्हाका एकच सांगपाचें आसा की हांवें आतां सांगलें, म्हाका एक मनाक दुख्ख जाता आनी खंत भोगता. आमी आज ज्या वेळार आमी गोंयांत कलाकार नाशिल्ले, त्या वेळार थोड्याशा कलाकारांनी आमची संस्कृती, आमचे दायज, आमची संगीत किंवा आमची संस्कृती आमी जिती दवरपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे म्हजे काळांतले हांव तुमकां सांगता. पूण आज जो पळय तरूण युवा वर्ग आसा, आज आमचे कडेन खुबशे शेकड्यांनी आनी हजारांनी कलाकार आसात गोंयांत, बरे कलाकार आसात, कळ्ळें न्ही. पूण ते कलाकार आमच्या भाशेक प्रायोरिटी दिवची परस बाकीच्या भाशांनी सगळे कार्यक्रम करचेत आनी हांव करनय अशें म्हणना, ताणें करचे. पूण त्याच बरोबर ताणें आपल्या भाशे खातीर, आपल्या संगिता खातीर, आपल्या संस्कृती खातीर आनी मुख्य म्हणजे कोंकणी भाशेच्या संवर्धना खातीर
आपणे समर्पीत वावर करचो अशें म्हाका एक तरणाट्याक सांगचेशें दिसता. देव बरें करूं आनी तुमी देव वेळ बरें दिलो बरें म्हणून तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका ही संद दिल्ली बद्दल तुमचे मना पासून हांव उपकार मानता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तर ह्या पॉडकास्टांतल्यान थोडे आमी पास्टान गेले. आमी गेले त्या वेळाचेर जेन्ना रेडिओ चलतालो तेन्ना रेडिओचेर वचून लोक संगीत कंपोज करताले, पदां म्हणटाले. आतां लोकांक आपलें तोंड दाखोवपा खातीर उमेद आसता, तेन्ना फक्त आपलो आवाज आयकलो लोकांनी जाल्यारूय खूब उमेद जाताली. ते पासून आतांचो काळ जेन्ना यूट्यूब चल्ला, जे तरेचे कंटेंट चल्ला आनी जे तरेचे गजाली चल्ला तो पळयत जाल्यार सामको वेगळीच गजाल जाल्ल्या भशेन दिसता. मनीस तोच उरला, मनशाच्यो आवडी मात नाका जाल्ल्यो जावन पडल्या आनी ताका लागून संगीत आनी खास करून कोंकणी सारके भाशेचें संगीत फाटीं पडत काय असो आमकां भंय निर्माण जाला. आमी आशेचे किरण पळयता. सरांच्या रुपान जाणी इतलीं वर्सां 400 कंपोजिशन केलें. सर आतां एटलिस्ट आनी चालूच उरतली म्हजी चालूच उरतली आनी हांव वावर करीत रावतलो. आतां हांव नवो प्रोग्राम बसयतां बाकी बाबाचेर, आमचे महाकवी बाकी बाबाचेर, रसिका विसरूं नाका म्हाका म्हणून. तातूंत जवळ जवळ आनी तातूंत 12 ते 15 गितां हांवें कंपोज केल्या. पूण तातूंत भितर सुद्दां हांवें वरायटी दाखयल्या. रसिका विसरूं नाका मागीर बाकी बाबांक मातशे लोक विसरपाक लागले अशें दिसता तुमकां? न्ही, विसरपाक लागले सगळ्यांकच विसरतात. आमी जे पळय म्हालगडे बी आसा, हांवें म्हज्या जिवितांत जितलेय प्रोग्राम पळय केले न्ही ते तितलेय प्रोग्राम हांवें सगळे जे पळय म्हालगडे ज्यांनी कोंकणी खातीर, कोंकणी संगिता खातीर किंवा कोंकणी भाशेच्या संवर्धना खातीर वावर केला अशे म्हालगड्याक हांवें ते अर्पीत केल्या. म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हांवें उदय बाबाचेर प्रोग्राम समर्पीत केल्लो कार्यक्रम केला, विजयबाई सरमळकार समर्पीत केल्लो कार्यक्रम केला, मागीर डॉक्टर भिकाजी घाणेकाराच्या नांवान कार्यक्रम केला, उल्हास भोंयाच्या नांवान सादर केला, मागीर हांवें आमच्या मनोहर बाबाच्या नांवान सादर केला, बाकी बाबाच्या आतांच करता. आनी पयरूच फाटीं हांवें गेल्ले वर्सा नवो प्रोग्राम बसयल्लो गीत गोंयच्या अस्मितायेचें म्हणून. तो कार्यक्रमाक हांवें कितें केल्लो की जवळ जवळ ओपिनियन पोल ते आज पर्यंत कोंकणी भाशेच्या संवर्धना खातीर, ती राखणे खातीर, कोंकणी भास राखून दवरपा खातीर जितल्यो चळवळी जाल्यो, राजभास आंदोलन म्हणा, बाकीचे स्टेटहूड घेवपाचे आंदोलन म्हणा, ही ज्यो सगळ्यो चळवळी जाल्यो ताजो हांवें आढावो घेवन गीत गोंयच्या अस्मितायेचे म्हणून कार्यक्रम बसयलो. आनी तो इतलो आमचो फामाद जालो कार्यक्रम. तो हांवें दिल्लीक केलो, मेंगलोराक केलो, गोंयाक सगळे कडेन केलो, सगळे रविंद्र भवनांनी. आनी तो इतलो आवडलो. तो कार्यक्रम हांवें आमचे ज्येश्ठ कलाकार डॉक्टर मलबारराव सरदेसाय हांच्या नांवान हांवें अर्पीत केल्लो आसा. आनी आतां जी पळय रामगीत हांवें बसयल्या ती मनोहर बाबाच्या नांवान जालीच, पूण हांवें हो कार्यक्रम आमचो आनी एक कोंकणी चळवळींतलो म्हालगडो सैनीक जाणें आपणें सगळें जिवीत अर्पीत केलें कोंकणीच्या संवर्धना खातीर, कोंकणी राखणे खातीर, कोंकणी संस्कृतीच्या राखणे खातीर, अशें आमचे एक ज्येश्ठ म्हालगडे सर्गेस्त भोमानीस नारायणबाब मावजो हांच्या नांवान हांवें ही कार्यक्रम सादर केल्ले कडेन आसा. आनी ही सादर केल्ल्यान ताचो पयलो प्रोग्राम आमचो पयर सांखळी जालो, कोंकणी अकादमीन हें केल्लो, स्पॉन्सर केल्लो तो कार्यक्रम जालो. आनी तो कार्यक्रम सगळे लोक म्हणटात तो बरो जालो अशें म्हणटात. आनी तातले भितर तांणी सगळ्यांनी म्हाका एक कौतूक केलें की नारायणबाब मावज्याच्या नांवान तुवें समर्पीत केल्या, ज्या मनशा कडेन सदांच दुर्लक्ष जाला, जाणें कोंकणी खातीर इतले त्याग केला, अशा मनशाच्या नांवान तुवें तो कार्यक्रम सादर केला म्हणून म्हजी खूब लोकांनी तोखणाय केली. देव बरें करूं. इनफॅक्ट सरा बरोबर दीसभर सुद्दां पॉडकास्ट करूं शकता, इतले तांचो अनुभव आसा आनी संगितान प्रगल्भता आसा, तांचे नॉलेज आसा आनी तांचे आसून इतलें फायदो ना, तांचें कामूय आसा आनी ते सतत हाजे फुडें प्रोग्राम करीत रावतले.
आनी आमकांय सर आपया जरूर आपयतले. कारण बाबा बोरकरांचे आमकां पर्सनल इंट्रस्ट आसा आयकपा खातीर, सो तातूंतय वतले. आनी बाकी बाबाच्या हांव रसिका विसरूं नाका. म्हाका मडगांवाक बरो ग्रूप मेळ्ळा, बरे गायक मेळ्ळे, बरे वादक आसा, म्हजे कडेन बरे वादक आसा, बरे गायक आसात. आनी त्याला आनी मडगांवकाराचो म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळा ह्या कार्या खातीर. ताजेरूय आमी येतले आनी पळयतले. देव बरें करूं. हां, देव बरें. आनी तुमी म्हजो हो इंटरव्यू किंवा मुलाखत घेतिल्ली बद्दल तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. सर आमी मानपाची तुमची, देव बरें करूं. तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट आमच्या चॅनलाचेर, गोवा न्यूज हब. सर तुमी हो शेवट म्हणसर पळयला. जर तुमकां आवडटा असले कंटेंट तर तुम्ही आमकां लायक आनी सबस्क्रायब करा. कारण परत परत हांव म्हणटा, जगान आमच्या सद्या भारतानूच म्हटल्यार आतां जे तरेचें कंटेंट क्रिएशन चल्लेलें आसा आनी जाका जितले लायक्स एंड हिट्स मेळटा, आनी आमी जे तरेचें कंटेंट क्रिएशन करता ताका लायक्स एंड हिट्स मेळटा, ते खूब जमीन आसमानाचो सद्या फरक जाल्लो आसा. सो रसिका आमकां विसरूं नाका, आमकां म्हणचें पडटलें सद्या, कारण आमकांय बी तुमी लायक करा आनी जे आमी अनुभवी लोकांक घेवन येता तांचेय बी लोकांक शेअर करा. ताका लागून फुडल्या पिळगेकूय कळपाक जाय की फाटीं कितें जालें आनी तांकांय ताजेरसून इन्स्पिरेशन मेळून फुडें गोंयची कोंकणी संगीत फुडें वचपाक जाय. पळयत राव.